स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्याच्या इन्फॉर्मेशना खातीर मे 2022 काश्मीरान 90तल्यो 9 कॉन्स्टिट्युएन्सी एसटीक रिजर्व जाल्यो. ते 2026च्या सेन्ससाक रावले ना. स्पीकर सर, हांवूय हो इश्यू शिकला, हाजे पयलीं हांवें हो इश्यू रेज केला. स्पीकर सर, आतां टायम ना म्हणून इतलेंच हांव एक स्पेसिफीक मुख्यमंत्र्याक क्वेश्चन करूंक सोदतां. ताका खंयच्या इलेक्शनाक एसटी कम्युनिटीक रिजर्वेशन मेळ्ळें जाय? 2027, 32 काय 37? कित्याक इफ यू गो बाय द सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स वॉट ही इज सजेस्टिंग, स्पीकर सर, तें बेगीन तो कांय आबेडतोर करूंक सोदना. दुसरें, कितेंय जालें जाल्यार 2 भुरगे दिलीप वेळीप आनी मंगेश गांवकार हे मारतीर जाले. ताणें तांचो जीव दिवचो पडलो उठाच्या एजिटेशनाक. कोणें एसटी कम्युनिटीचेर फावर केलो ना. रस्त्यार येवन तांणी घेतला आनी थोडे मागीर तुमचे असले आमदार जाल्या, लिडर जाल्या. सो कोण कोणाचेर फावर करना. हांव विचारतां, कॉन्स्टिट्युशनल रिक्वायरमेंट असो आहा की एसटी कम्युनिटीक रिजर्वेशन मुख्यमंत्र्याचे प्रमाणे तो 27 दिवंक सोदता, 32 दिवंक सोदता काय 37? आनी स्पीकर सर, एक लास्ट, इज द गव्हर्मेंट अवेर that on 19th January Kirit Solanki, who was the parliamentary committee chairman, came to Goa, told the Goa government, put a proposal to constitute a delimitation commission. Yes. And ST director has sent a file. Speaker sir, 1 minute. ST directoran मुख्यमंत्र्याक फायल धाडल्या. 21 फेब्रुवारीक 1 म्हयनो मुख्यमंत्री फायल घेवन बसला. तो कितें करता सांग आता. मुख्यमंत्री एकच मिनिट, हांव एकच मिनिट सांगता की हांचे बरोबरूच म्हणजे जशें गोंयाक 2003 सालांत स्टेटस मेळ्ळो पाहिजे, तसो उत्तर प्रदेश मेळ्ळो, अरुणाचल प्रदेश मेळ्ळो, नागालँड मेळ्ळो, आसाम मेळ्ळो, मिझोराम मेळ्ळो, मणिपूर मेळ्ळो, आनी आतां लेटेस्ट म्हणटा तो काश्मीर. हांगा सगळ्यांक स्टेटस दिलो बरोबर आशिल्ल्या पासांनी. तांचे डिलिमिटेशन कमिशन बसून तांकां स्टेटस मेळ्ळो सुद्दां, आनी तातूंत उरलें फक्त एकमेव म्हणटा तें गोवा स्टेट. ठीक आहे सर. एक म्हणजे आमकां जाता तितके बेगीन 2027च्या निवडणुकेक एसटीक रिजर्वेशन दिल्लें जाय. पार्लमेंटरी कशें दितलो तूं? स्पीकर कशें दितलो? पार्लमेंटरी कमिटी म्हाकाय मेळ्ळ्या, तांच्यांनी रिप्रेझेंटेशन म्हाकाय दिलां, आनी त्या खातीर म्हणजे आमचो करस्पॉन्डन्स जो आसा पळय न्ही, हो सेंट्रल इलेक्शन कमिशन हो थ्रू स्टेट इलेक्शन कमिशन आमी करता, आनी निश्चित रित्या ताच्या खातीर जो फॉलोअप करपाक जाय तो आमी फायल आहा ती धाड मरे. डायरेक्टरान फायल धाडल्या ती क्लियर करतलो म्हणून. स्पीकर सर, खंयच्या खंय राउंड अबाउट गार्डनात वॉकिंग हांवें परत सांगलें, त्यात पयलीं धाडलेल्या रिपोर्टांत मया रिजर्व आसा एसटी खातीर. जावं शकता आमी कोण न्ही, सरकाराक रिजर्वेशन करपाचें तुवें धाडपा जाय, नॉट वेटिंग फॉर डिलिमिटेशन. 27 हिंगा आमगेले वयरूय आहाय एसोसिएशनाचे जे येयलो आहाय, तुवें ताका सांगचें की 27 हांगा जातलें मो. तूं सांग 27. हांवें एकदां सांगलें, आतां परत युरीन सांगला म्हणून तांकां कळपाक जाय म्हणून परत एकदां सांगता की 27 जातलें म्हणून. येस. तूं तो प्रपोजल कितें जातलें? डिलिमिटेशन स्पीकर सर, प्रपोजल धाडटा आमी, तितून कन्फ्युजन जे मयाक घातलेलें आहा पळय पयलीं केन्ना कोणें घालूं ते पळय ताणें म्हणलें तें सगळें जायना. फॅक्ट आसा ते. प्रश्नकार हांगा सोंपता. तूं कारण सर, प्रश्नकार हांगा सोंपता.